इलेक्ट्रीक गाडयेचेर पणजे ते मडगांव 2 मनशांक एक दुचाकीचेर 50 रुपयांच्या जाग्यार फकत 3 रुपया खर्च येतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। इलेक्ट्रीक गाडयो प्रदूषण मुक्त तयार करपाची तजवीज भारत सरकारान 50% सबसिडी दिवन तयार केला अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। इलेक्ट्रीक गाडयो आयल्यार प्रदूषण कमी जातलें आनी इंधन मोलाचेर भर येवचो ना। मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्ते शुक्रारा टाटाच्यो इलेक्ट्रीक कार आनी दुचाकी लॉन्च केल्या। इलेक्ट्रीक गाडयो लोकांक सवाय दरान खरेदी करपाक मेळच्यो म्हूण गोंय आनी भारत सरकारान जायत्यो येवजण्यो चालीक लायल्या। त्यो येवजण्यो गांवागांवांनी पावोवपाक सगळ्यांनी हातभार लावचो म्हूण उर्जा स्रोत मंत्री सुदीन ढवळीकारान उलयलो। एक गजाल हांगा नोंद करता हांव, पणजेच्यान मडगांव हें डिस्टन्स जवळ जवळ 40 किलोमिटर आसा आनी ह्या 40 किलोमिटराक जर स्कुटरीचेर 2 मनीस गेले जाल्यार सादारण 50 रुपया पर डे खर्च जाता। जो म्हाका रिपोर्ट आयलो त्या हेच्या प्रमाणे फक्त 3 रुपयांत इलेक्ट्रीक स्कुटराचेर 2 मनीस वचूं शकता आनी 3 रुपया ताका फक्त खर्च आसता। दिसाक फक्त चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रीक बॅटरी ताका 3 रुपया लागता। हाचे वयल्यान आनी मेंटेनन्स जर आनी 3 रुपया धरले जाल्यार 6 ते 8 रुपया भितर ह्यो सगळ्यो गोश्टी दिसाक जावंक शकता, ज्यो 50 रुपया आमी हें करता स्पेंड करता तेचेर। हाचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की इलेक्ट्रीक व्हेकल इन नियर फ्युचर वील बी एसेंशियल ट्रान्सपोर्ट सर्वीस टू द पब्लीक at a lowest cost.